नमस्कार. गोमंतक टीव्हीचे तुमकां सगळ्यांक मायमकाचो येवकार. हांव दीप्ती काकोडकर. आयच्या गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता. सविस्तर खबरां पयलीं पळय चमकेल खबरो. बाणस्तारी अपघात प्रकरणात न्यायालयान मेघना सावड्डेकराचो अटकपूर्व जामीन केलो मंजूर. दाबोळी विमानतळ उरतलो कार्यरत म्हणटा केंद्रीय नागरी उड्डाण मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया. गोंयच्या आर्थीक स्थिती विशीं मुख्यमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामनाक दिलो नियाळ. डबल ट्रॅकिंगा आड सुप्रीम कोर्टात वचपाची वेळसावकारांची शिटकावणी. पणजे पुलिसांनी सांपळो रचून पश्चिम बंगालच्या चोराची उखल्ली गुटली. दोनापावलाच्या दोतोराचो 50 लाखांचो माल उखलून जाल्लो फरार. आनी मडगांव नगरपालिकेत पयशाच्या वेव्हाराच्या कोतांचेर दुबावीत अर्थवेव्हाराची जातली चवकशी. आता खबरो विस्तारान. बाणस्तारी अपघात प्रकरणात मेघना सावड्डेकराक फोंडें उत्तर गोंय जिल्लो सत्र न्यायालयाकडल्यान अटकपूर्व जामीन मंजूर जाल्या. बिरेस्तारा मर्सिडीज कार चालक परेश सावड्डेकराक जामीन मेळिल्लो. दाबोळी विमानतळ बंद पडचो ना. मोपा विमानतळा सयत दाबोळी विमानतळ कार्यरत रावतलो अशें आश्वासन नागरी हवाई उड्डाण मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया हांणी दिलां. मुख्यमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी तांची दिल्लीत भेट घेवन हे विशीं चर्चा केली. हे शिवाय मुख्यमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी केंद्रीय खेळां मंत्री अनुराग ठाकूर हांची भेट घेवन गोंयांत आयोजीत जावपी राष्ट्रीय खेळां सर्तीच्या आयोजनाच्या कामकाजाची म्हायती दिली. ह्या वेळार ह्या सर्तीच्या आयोजनाक पुराय तेंको दिवपाचें आश्वासन मंत्री ठाकूर हांणी दिलां. गोयचे मुख्यमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी शुक्रारा दिल्लीत वचून केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन हांची भेट घेतली. गोयच्या उदरगती संबंधी खोलायेन चर्चा केली. गोंयांत जावपी राष्ट्रीय खेळां सर्ती सयत हेर उदरगतीच्या प्रकल्पाक मजत करतली अशें आश्वासन केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन हिणें दिलां अशी माहिती मुख्यमंत्र्यांनी दिली. मुख्यमंत्री डॉ प्रमोद सावंतान आज दिल्ली केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारामन जी फायनान्स आणि कॉपरेटिव्ह अफेअर्स मिनिस्टर जावन आसा हांची भेट घेतली. गोंयचे उदरगतीचे विशय खूब डिस्कशन जाल्ले आसा हेचेर आनी केंद्रीय मंत्र्यांनी गोवा सरकाराक आश्वासन दिलां की आपूण गोंया खातीर फावो तो मदत करपाक तयार आसा. गोवान जी नॅशनल गेम्स आयोजीत जाता तेजे विशयीची जी मदत लागतली ती केंद्र सरकार तांकां करपाक तयार आसा. जमीन अधिग्रहण करचे पयलींच रेल्वे ट्रॅक डबलिंगाचें काम हातांत घेतिल्ल्यान वेळसावचे लोक चाळवल्यात. रेल्वे ट्रॅक डबलिंगाक वेळसावच्या लोकांचो खर विरोध आसा. लोक हाचे आड हायकोर्टातूय गेल्यात. गरज पडल्यार हे सगळ्या आड सुप्रीम कोर्टात वचपाची शिटकावणी थळाव्यांनी दिल्या. आयज आमकां एक 3-4 दीस जाले की नोटीस इश्यू केल्या फ्रॉम द मामलतदार टू मीट अप विथ द मामलतदार टू हँड ओवर पोजेशन ऑफ सर्टन सर्वे नंबर्स. ओके, सो लोक मातशे उचांबोड जालो हे कितें चलता काय म्हूण. कित्याक ती ते जाग्यार तेंची हेरिटेज म्हणल्यार आमची हेरिटेज म्हणल्यार आमी चिंतूं जायना की ती व्हडली पोर्चुगीज एरा घर म्हूण. हेरिटेज म्हळ्यार कितें नुस्तेकारांची घरां मागीर ते आमचे हेर दुसरे ट्रेडिशनल वगैरे तेंची घरां दॅट इज ऑल्सो हेरिटेज ऑफ गोवा. सो हेरिटेज इज डजंट मीन ओन्ली द पॅलेशियल बीग हावजीस. सो तेंची न्हू ही हेरिटेज म्हणजे तेंची पिळगी थिंगा हें रावन सोंपली.
आनी आतां रेल्वे थंय उरलें तें लँड पोजेशन करून तेणी मुखार सरला नोटीस धाडला एंड टुडे वॉज द डे वेर द रेजिडेंट्स हॅड टू हँड ओवर देर ओन्ली पोजेशन दॅट इज द रेजिडन्सीज वीच आर देर इफ यू गो टू मोडो तुका चोवपाक कळटलें की सगळीं घरां तेंकोन आहा उणें म्हाका स्वता उणें 25-30 घरां आहा थिंगा सारकीं तेंकोन आहा मदीं एक रस्तो आहा आरडीएन बांदलेलो आनी तेजे उपरांत आनी दुसरे सायडीन घरां आहा म्हळ्यार तुमी आख्खो तेजे नोटीस येयला दोनी सायडीन रस्त्या दोनी सायडीन येयला सो तुमी आतां कितें करूंक कोता गव्हर्मेंटू तेंगे गोवा गव्हर्मेंट इज इन कनायवन्स विथ द रेल्वेज वॉन्ट टू टेक ओवर द ओनली possession of land that these traditional communities of Goa have. So the villagers opposed. No one is willing to give their land to the possession of the railway. We will be filing our objections, and if needed, we will be also going to the higher authorities, appellate authorities, to fight this matter. No one in the village is ready to give the possession to the railway. गोंयांतल्या एका दोतोराच्या घरांतलो 50 लाखांचो माल फारावपी पश्चिम बंगालच्या एका चोराक पणजे पोलिसांनी उखल्लो. हे कामात गोंय पोलिसांक पश्चिम बंगालच्या पोलिसांची मजत जाली. सांपळ रचून हे चोरा मेरेन पोलीस पावले. पळयात नेमकें प्रकरण कितें आनी पणजे पोलिसांनी हे चोराक कसो उखल्लो. पणजे पोलीस एका चोराक सवाशेर धरले. पश्चिम बंगालाच्या एका सुरेंदर छेत्रीन 31 जुलयाक दोनापावला एका दोतोराच्या बंगल्यात चोरी करून रोकट आनी भांगार मेळून 50 लाखाचो माल फारिल्लो. तो हे सगळे पयशे आनी भांगार घेवन पश्चिम बंगालाक गेल्लो. हे प्रकरण पणजे पोलिसां मेरेन पावल्या उपरांत पणजे पोलिसांनी आपल्या तपासाची चक्रां घुंवडयत ह्या चोराक धरपाक एक वेगळीच युक्ती केली. एका चलयेची मजत घेवन पणजे पोलिसांनी इंस्टाग्रामार तिचो एक फेक अकाउंट केलो. ह्या फेक इंस्टाग्राम अकाउंटा वरवीं ती चली त्या चोराच्या संपर्कात आयली. ह्या चलयेच्या ह्या फेक अकाउंटा वरवीं पुलिसांक ह्या चोराक धरपाक यश आयलें. पश्चिम बंगालात वचून पणजे पोलिसांनी चोर सुरेंदर छेत्रीची गुठली चुकल्ली. 31 जुलाई को डोनापोड़ो में एक डॉक्टर के घर पे बर्गलरी हुआ था, जिसमें ज्वेलरी और कैश मिला के क्लोज टू ₹500 crore वर्थ आइटम्स वेर stolen, and in which we had registered an FIR on 31st under sections of IPC 454, 457 and 380 IPC. After close to a month of sincere and persistent and intelligent efforts of Panji police station team under the leadership of Inspector Nikhil and SDPO Sudesh, we have arrested the accused from West Bengal, and he has been produced before the court and now is in police custody. And during his police custody, we have recovered jewellery which was part of the stolen items from Mumbai. इस केस में मैं ये बताना चाहता हूँ कि दिस वॉज ए कम्प्लीटली ब्लाइंड केस. दिस पर्सन हैड गिवन फेक फोन नंबर्स एट डिफरेंट लोकेशंस. उसका नंबर्स भी फेक था. फिर उस सीसीटीवी को और उसको पूरा ट्रैक करने के बाद वी वर फाइनली एबल टू ट्रैक द पर्सन्स आईडी कार्ड. बट आईडी कार्ड में भी इट वाज ओनली हिज नेम and his address, but his whereabouts were unknown. With 1 week of intense technical surveillance, we understood that this person is based in West Bengal. But where this person is, we were unaware. Now the police came up with a very, very intelligent plan in which we have found out the identity of this person is Nepali and he is of the age 31 years. फिर हमने देखा कि इसका जो नंबर जो ट्रैक यूज़ किया है, दिस नंबर्स इज लिंक्ड टू वन इंस्टाग्राम अकाउंट एंड फेसबुक अकाउंट. इंस्टाग्राम और फेसबुक अकाउंट में देयर इज नो अदर नंबर बाय व्हिच वी कैन ट्रेस हिज लोकेशन, बट द इंस्टाग्राम अकाउंट वाज एक्टिव. द पुलिस ऑल्सो क्रिएटेड ए फेक इंस्टाग्राम आईडी ऑफ ए गर्ल. हमने एक फेक आईडी बनाया लेडी का, इनफैक्ट ए गर्ल का. वी टुक द हेल्प ऑफ ए गर्ल पर्सन ऑल्सो and we started talking with the person. Where after 3-4 days of intense chatting, the person revealed his location
and person revealed his phone number. Immediately a team was sent to West Bengal. वेस्ट बंगाल में उसको वेस्ट बंगाल पुलिस की हेल्प से हमने उसको अप्रहेंड किया, वहाँ पे उसको पेश किया कोर्ट में. कोर्ट ने हमें ट्रांसिट वारंट दिया. ट्रांसिट वारंट के बाद वी केम हियर, वी प्रेजेंटेड इट बिफोर द कोर्ट हियर वेयर वी गॉट द पीसी. और उसके इंस्टेंस में वी रिकवर्ड सम ऑफ द ज्वेलरी फ्रॉम मुंबई. आखे मडगांवां नगरपालिकेन दिल्ल्या कंत्राटाचें काम केल्ल्या कंत्राटदाराचे 7 लाखांचे बील थकीत कित्याक उरले तांचे विशीं तशेंच पालिकेच्या हेर आर्थीक घोटाळ्या विशीं चवकशी करपाक निवृत्त न्यायाधीशाच्या अध्यक्षताये खाला खासा समिती नेमपाचो निर्णय मडगांव नगरपालिकेच्या बसकेंत जाला. आयची मिटींग म्हणटा ती टोटली तांच्यांनी बँक्रप्सी मडगांव म्युनिसिपालिटी अंडर दीस चेअरपर्सन कळ्ळें, टोटल इज अंडर बँक्रप्सी. आतां सद्या जे जितली म्हणून पयशेच भरपाचे जाचे भितर आमी इनवॉल्वच ना, कांय फक्त पयशे भरपाचे, तो आतां 11 म्हयन्या पयलीं हे मॅटर आयिल्ले 13 लाख रुपया भरले ते हेजे टॅन्युअराक, हे सीपीचे टॅन्युअराक सगळे घडिल्ले आसा. तो म्हणटा आपणाक भितरले कांय खबर ना. दीस कॅनॉट बी न्ही. म्हणजे म्हजें कितें, तुका जर एक आतां तुजे कावन्सिला भितर कितें चलता, 13 लाख रुपया तूं भरता, भरपाचे 8 लाख त्या जाग्यार तुमी 13 भरता, 5 लाख रुपया कोणाक दी. ही अशीच परिस्थिती हांगासर चलत आसा म्युनिसिपालिटींत. आतां सांगपाक म्हणल्यार हेजें आर्बिट्रेशनाची मॅटरां फक्त 7 लाख रुपया भरपाचे आसले गांधी मार्केटाचे, ते आतां 1 कोटी 7 लाख रुपया जाल्या. कोण भरतलो? तुजे हाजे आमचे संसदाचे थंय कितें ते काम करताले पयलीं, हो आमचो हे कोण कोण एजन्सीज आशिल्ले तेंच्यांनी पयशे काम करनासतना फक्त पयशेच घेतल्यात सगळे. म्हणजे हांव सांगूंक सोदता कितें की आतां थंय दुमींग म्हणून तो कलमो रोड तेजे 2 कोटी 70 लाख रुपया हायकोर्टान भरल्यात. थंय तशें आतां हे पयशे म्हणजे रेग्युलरली फक्त पयशे भरपाचें काम. रिकवरी म्हणटा ते पयशांक कांय ना, काम म्हणटा ते कांय ना. 20-22 वर्सां पयलींची केस गांधी मार्केटाची, तें कितें तरी म्हाकाय ते डिटेल्स कांय खबर नाशिल्ली, कळ्ळें न्ही. मागीर हांव त्या सीओ ब्रीफ करपाक लागलें, कोण तरी आर्बिट्रेशनाक गेलो. कितें जाता कांय हांगा तशीच तुमकां सुरवातीक मिटींग करतना सगळ्यांक मॉर्निंग दिल्ले कडेन आसा. खंयचेय तुमी एजेंडा हाडटा आसतना तुमी पयलीं म्हाका ब्रीफ करात आनी मागीर तुमी कितें एजेंडा तयार करपाचें काम म्हजें. एज अ चेअरपर्सन आय हॅव टू गो फॉर एजेंडा. हांवें एजेंडा तयार करपाचें, कळ्ळें न्ही. हांवें त्या प्रमाणे हांव एजेंडा तयार करता. हांव पयलीं खंयचे विशय आसता समजून घेता आनी समजून घेतले शिवाय हांव एजेंडा तयार करना. आतां हें गांधी मार्केट पयलींचें कितें तरी आहा, तें कितें आर्बिट्रेशन केलें त्या टायमार 7 लाख फारीक करपाचें, फारीक केलें ना, तें 1 कोटी जाल्या. तें हांवें कावन्सिला कडून घेतलें, ऑफिशियल तें करपाक पडलें. दुसरें एक कॉन्ट्रॅक्टर आशिल्लो जेणे आखेच्या वाठारांत काम केल्लें, ताचें 7 लाख कितें बील आशिल्लें, 8 लाख कितें तरी. तें टेक्निकल म्हणटा आपण इथं केलां, अकाउंट्स म्हणटा आपण केलां. आतां कोण तातूंत कोणें ताचें बील दवरलें, तो उठलो कोर्टाक गेलो. कोर्टान आमकां आतां ताका 8चे ते 12 लाख 4 लाख एक्स्ट्रा फारीक करचें पडलें. कोर्टाची जेन्ना हांवें टेक ओवर केलें, म्हाका 22 दिसांनी ते कोर्टाचे पयशे पे करना कोर्ट हांगा नोटीस आयली. हांवें ताचेर रिमार्क मारलो, ऑब्टेन लिगल ओपिनियन फ्रॉम द लॉयर अशें, कळ्ळें. कित्याक कोर्टाचे हांव हायकोर्टाची नोटीसीक हांवें 90 म्हाका पयशे 90 दीस मेळटा अशें म्हणून हांवें ताचेर हें मारलें, फायलीचेर म्हाज्या कावन्सील मिटींग सांगलें. आनी ती फायल एडवोकेटा वचून क्लियर फात म्हणजे हे हायकोर्टाची ऑर्डर आसा, ती ऑर्डर तेणें जजमेंट पास केली कडेन पयशे फारीक करचे पडटले. सो अकॉर्डिंग टू चीफ ऑफिसरान तें पेमेंट केलें. ताजेर इश्यू जालो. हांवें म्हणलें कोणा ती फायल उरला, आतां इन्क्वायरी करता म्हणून हांवें रिक्वेस्ट केली. हांवें आज रेजोल्युशन घेतलां की कावन्सिलाचो कोणी रिटायर्ड जज आसा तो ताका आमी DMA लेटर करता, ताका आपण करता. आनी कोण प्रत्येक गोश्टी असले गोश्टी जी पळय कोण म्युनिसिपालिटीची कोण टॅक्निकल सेक्शन आसा, कोण तांकां इनवॉल्व तांकां हांव हें करून हांव म्हणलें तो हें करता, हांव इन्क्वायरी करता आनी हांव ती इन्क्वायरी करता. दिवचल म्हाल पावणे वयल्या सरकारी वाचप घराक कायमस्वरुपी आनी सोयीस्कर अशी इमारत बांदची अशी मागणी वाचकांनी केल्या. स्वतंत्र इमारत नाशिल्ल्यान हे वाचप घर सध्या दिवचल पालिका कार्यालयाच्या 2ऱ्या माळ्याचेर भाड्याच्या सुवातीत चलता. ताका लागून खासा करून जाणट्या वाचकां खातीर अडचणीचें जाता. हे लायब्ररीक 38 वर्सांचो इतिहास आसा, जाल्यार 29,000 परस चड पुस्तकां आनी 3,000 परस चड मेंबर आसात. एक सरकारचें धोरण आसपाक जाय, गांव ते लायब्ररी एक्चुअल तशें आसा बी, पूण तेजें इम्प्लिमेंटेशन ना. आनी ज्यो तालुका लेवलार ज्यो लायब्ररी आहा त्या लायब्ररीक सरकारान स्वताची इमारत बिल्डींग दिवची आनी ते बिल्डिंगेन सगळ्यो सुविधा आसच्यो. म्हाका दिसता
लायब्ररीत येणारे बरेचसे लोक हे सिनियर सिटीजन असतात आणि लायब्ररी हे त्याचं विरंगुळ्याचे स्थान असतं. त्यामुळे असे 2-2 स्टुडिओ चढून सेकंड फ्लोअरार थर्ड फ्लोअरार येवप तांकां शक्य नासता. त्यासाठी एखादी ग्राउंड फ्लोअराचेर लायब्ररी आसची. नंबर 2, बरेचसे सिनियर सिटीजन असता आणि हांवें खूब कडेन पळयलां लायब्ररी सगळी बुकां अपडेटेड आसता, सगळें हें आसता, सगळ्यो सुविधा आसता. म्हत्वाचें आहा म्हटल्यार तें म्हाका दिसता टॉयलेट सारको सुविधा आणि सिनियर सिटीजनांक ही गरजेची आसता. जेन्ना लायब्ररी आसता तिका एटॅच टॉयलेट रूम आसचो अशी एक म्हाजी सूचना आहा सरकाराक. आणि सरकाराचे बरेचशे लायब्ररीच्या बाबतीत दुर्लक्ष जाल्लें दिसता. एखाद्या तालुक्यान तर प्रत्येक लायब्ररीक स्वताची इमारत आसचीच अशें म्हाका दिसता आणि सरकारान आपले लायब्ररी धोरण हे जाहीर करतना हेची दखल घेवची अशें म्हाका दिसता. बिचोली तालुक्यांतली ही लायब्ररी जी आसा ती म्युन्सिपाल्टीच्या जागेन आसा. मातशे त्रास म्हणजे मातशी चट्टी करून जाणट्या मनशांक सुद्दां येवचें पडटा, जे वाचक आसा सदांच वाचता तांकां तो इतलो त्रास जाता. आणि हे ग्रंथालय असं ते कायम स्वरूपी आसूंक जाय. जर सरकारान तशा प्रकारची योजना जर केली आणि दुसरे कडेन जर अन्य ठिकाणी जर ग्रंथालय घातले जाल्यार ग्राउंड फ्लोराचेर जास्त करून असल्यार बरें आसता. सर्वसामान्य लोक येवन हांगा तर वाचन करूंक शकता आणि वाचन जे करता ते आपले वेळ घालयतात तितूंतल्यान ज्ञान ते गोळा करपाचो प्रयत्न करतात. ज्याच्यामुळे ताका आपल्या घरा कडेन जे दुख्ख आसा ते हांगासर वाचन करतना घालोवपाक मेळटा आणि ज्ञानातले विविध पैलू जे आसा तेचोय अभ्यास करपाक मेळटा आणि अभ्यास करून लोकांक मार्गदर्शन करपा सारकें तेजे कडेन ज्ञान प्राप्त जाता. अशा प्रकारचो आमी एक आमची जी धारणा आसा ती खरीच आसा. त्या संदर्भात तुमकां सरकाराक सुद्दां हांव सांगूंक सोदता की सरकारान ग्राउंड फ्लोराचेर एक ही ग्रंथालय करचें आणि सर्वसामान्य लोकांची गरजो जी आसा ती करची आणि तांकां बरो सन्मान दिवचो अशें म्हणटा. विरोधी पक्षांचो एकजूट ना हो विजय सरदेसायचो आरोप आपाच्या ॲडव्होकेट अमित पालेकरान भायर आयलो. ते वैयक्तीक मत आसूं येता अशें पालेकार म्हणटा. वाघ संरक्षीत क्षेत्राक सुप्रीम कोर्टांत विरोध करपाक मार्गो आदवोगाद नेमपाचेरूय आपाच्या ॲडव्होकेट अमित पालेकरान टिका केल्या. राज्यातले विरोधी आमदार एकठांय आसा असो दावो करतना आपाच्या ॲडव्होकेट अमित पालयेकारान विजय सरदेसायाचो दावो भायर आयला. आपान तरी विजया वांगडा गोंयच्या साबार प्रश्नांचेर चर्चा केल्या असो दावो पालयेकारान केला. आमी जेन्ना वेगवेगळे विशय गोंयचे लागीं आशिल्ले ते सगळे डिस्कस करताले. आमी विजय सरदेसाय कडेन ते डिस्कस केला, आमी ते युरी आलेमावा कडेन डिस्कस केला एंड वी ट्राय टू गेट इवन विरेश बोरकर टू जॉइन अस इन टेकिंग वेरियस इश्यूज which are good, which are considered as important for Goa. So I don't understand why do you say that there is no united opposition. Maybe he did not get the cooperation from certain MLAs, but as far as our MLAs are concerned, we have always said that we are going to stand together with the entire opposition, irrespective of our party ideologies or whatever, because विशय आसा गोंयच्या भल्याचो आणि म्हाका दिसता त्या खातीर जर ताका दिसता आसा ती that opposition is not united, then we all need to make that effort. I think I will take a step forward and I will invite him to understand what is in his mind. I will also like to invite leader of opposition and Viresh Babu also to come and let us sit together, because future of Goa does not end with assembly. We have to take issues which are important for Goa today, tomorrow, day after tomorrow. Because Goa, the way things are going, government काय पडून गेल्ले ना, governmentची चामडी दाट जाल्ली आसा. कातडी म्हणूं शकना, चामडी म्हणची पडटा म्हाका. आज अशी परिस्थिती गोवा गव्हर्मेंटान लोकांचेर हाडल्या. लोक आर ऑल्सो oblivious to various problems. And it's time as leaders of opposition, along with leader of opposition and as opposition parties, we need to take government head on. And we have to do it together. वाघ संरक्षण क्षेत्रात सुप्रीम कोर्टात विरोध करपाक मार्गो आदोगाद नेमप म्हणल्यार राज्याचो ॲडव्होकेट जनरल आणि सरकारी आदोगादांची मर्यादा स्पष्ट जाता अशें फंडूय अमित पालेकरान मारले. The way things are going, Goa government should have said yes, we are going to go ahead and do this. की आमी टायगर रिझर्व करतले. तातल्यान दोन जातले आशिल्ले गोश्टी. एक म्हणल्यार टायगर रिझर्वांतल्यान वाघ वाचतले, वाघांचें पॉप्युलेशन वाडटलें. आनी दुसरी गजाल म्हणल्यार म्हादयचें डायवर्जन वाचतलें. म्हादय जर जो रिझर्व आसा, दॅट रिझर्व इज अरावंड दॅट रिवर. दॅट एंटायर डेवलपमेंट वीच कर्नाटका जे करपाक सोदता ते सगळे त्या पठारान आसा.
त्या पठारान जेन्ना ही गोश्ट आसा तेन्ना जेन्ना एक तो जागो म्हाजे रिजर्व म्हणून जेन्ना येतलो तेन्ना द ओनली थिंग दॅट कॅन कम अप देर इन कॅन बी स्टॉप इज ऑटोमॅटीक. कारण इन अ रिजर्व देर कॅनॉट बी एनी डेवलपमेंट वीच कॅन बी अलाउड बाय वे ऑफ डॅम्स ऑर अदरवायज. सो एका फातरान 2 पक्षी मरता आमचे. पूण सरकाराक देर इज एब्सोल्यूट निग्लेक्ट. नो रिजन इज कमींग फोर्थ. ओनली रिजन म्हणटा ती देव्याराणी म्हणटा की वाघ ना, वाघ टुरिस्ट जाल्यार तुमी दाखया न्ही वाघ टुरिस्ट म्हणून. परत परत येतात ते भुरगीं जाता थंय. देर आर 3 cubs which were killed. There are 3 cubs, 1 tigress which was killed in the forest of this place. ते थंय भोंवपाक येवना. Cubs don't travel kilometers unless when they are small. That means tiger littered there. ती कप्स थंय जाली जन्माक आयली ती म्हणटा लोकांक त्रास जातले. पूण आजून पर्यंत खंयचो लोक फुडें आयिल्लो दिसना. 70लो किंवा त्या पठारांतलो खंयचोच लोक फुडें येवन सांगना की आमकां हाजे त्रास जातले म्हणून. ते म्हणटा लाखांनी लोक बेघर जातले. खंयचे लाखांनी लोक बेघर जातले तें कळपाक जाय आनी हाजेर सायंटिफीक डेटा आसपाक जाय. ओगेच फॉर द सेक ऑफ सेयींग दॅट बिकॉज यू वॉन्ट टू प्रोटेक्ट समबडीज इंट्रस्ट ऑर पर्सनल इंट्रस्ट यू आर गोइंग टू से टायगर रिजर्व नाका. देन इट इज अनफॉर्च्युनेट बिकॉज गोवा गव्हर्मेंटाक एक ब्लेसिंग आयल्या. गोवा गव्हर्मेंटाक एक ह्या रिजर्वाच्या ह्या ऑर्डरीच्या निमतान एक ब्लेसिंग आयल्या आनी ती जर आज चॅलेंज करता सरकार जाल्यार म्हाका दिसता हाजे पेक्षा दुर्दैव ना. हाजे एक गोवाचेर हे जो खर्च आसा तो तांणी लादता आनी इट इज रॉंग थिंग. दे शूड नॉट बी डुईंग दीस crores of rupees फॉर समथींग वीच इज ऑर्डर टू बी बेटर फॉर गोवा. गोमंतक टीव्ही खातीर विराज कामत. नावेली तिट्या वयले सिग्नल चलनाशिवाय अपघाताचें प्रमाण वाडटा. कितल्योय कागाळी करून लेगीत मुख्यमंत्री आनी भौशीक बांदकाम मंत्री हाचेर कांयच लक्ष दिनात. सरकारान आतां तरी हो प्रश्न बेगोबेग सुटाव करचो ना तर खर पावलां उबारतले अशी शिटकावणी नावेलकारांनी दिल्या. व्हडलो एक्सिडेंट जालो. व्हडलो एक्सिडेंट बरो सारकें सिरियस आहा. तेगे डॉक्टरान बघून ताका 24 hours दिल्ले. आतां देवाक मागपाचें ते बरें करूं म्हणटा. हिंग मेन प्रॉब्लेम म्हणजे सिग्नल आनी हिंग एक रोड आहा डायरेक्शन ना. आतां हो रोड आनी कन्स्ट्रक्शन चलता म्हणजे वर्क इन प्रोग्रेस. ताका मुखार पावतकूच पोत्तून व्हडलो गाडी आहा ते पोत्तून येताय. हांवें एका ते पाटून सांगलो पिड्याक हिंग एक बोर्ड मारला बाबा रोड इज क्लोज म्हणून. तेम ते आयकलो ना. ती सेकंड टायम मिटींग येता. आतां हांव स्ट्रिक्टली वॉर्निंग दिता. स्ट्रिक्टली गोवोरमेंटाक मागीर कितें जाता तें जायना. हांव डोंट केअर कित्याक आमगे मनीस मोताय. आमगे गांवचे आनी जावं भायले हिंचे आमचे गोंयकार भुरगे भायले भुरगे हिंग मोताय. आनी कोणाले मिनिस्टराक आयज पासून आयकलो ना तेगे मनीस मेलो आहाय म्हणून. कित्याक तांकां हाटल्या मुखार 2 गाडी हाटल्या 2 गाडी आसताय. आमचे सांग कोण गाडी आहाय. आतां आमगेलो स्पिकर आहा आमगेलो दिसा 4 पार्टीक येता. 4 पार्टी येतो केन्ना चलता कितें आहा ते मुखार 2 गाडी घेवन वयता सेफ्टी. ते कोणाचें पण गेल्लें गोवोरमेंटाक. सो हांव मागोता सीएमा कोण आनी दिनेश कापराक लागलो प्लीज हेजें इंटेंशन घेयाय म्हूण. तुमी हिंगा थिंगा हे कोते आमगेले नायलकारां गेले एसोले बाय दीस येयले आमच्या चोवपा जायना हिंगा. कितूच म्हूण काटले आमी. डेली एक दू दोन एक्सिडेंट आहायच हिंगा. सीएमांको मागोता हिंग यो आनी चोय मू डेली हिंग एक्सिडेंट जाताय. कोणाक कांय कोण गेला सिग्नल घायले विशय नांव हांगायले ते पयशे खायले जेम सगळे एकूय सिग्नल चलना हिंग नायल्यान. सीएम कित कोता थिंगा निलेश काब्राल कित कोता. आतां नायलका चाडवलो आहाय आमी केन्ना सोडपा नाय. आनी सगळे मोहन उडयतले आतां सगळे एकठांय जावन एक्शन घेयना जाल्यार तुमी कोण डेली एक्सिडेंट कोण कितू एक्सिडेंट जाता हिंगा कोण चोयता. सीएम कित कोता निलेश काब्राल कित कोता ना ट्रॅफिक पुलीस फोन दवरे हिंगा सगळे वाटेन डेली सोदा एक्सिडेंट आमी लोकांक मोरोंक गायला हिंगा. सिग्नल कित्याक गायलाय पयशे खायले नाय तुमी. जात तितू बेगीन एक्शन घ्या हिंगाचे. सायन बोर्ड ना काय ना ही स्पीड लिमीट देखून ना थिंगा. हे कितें हायवे केलं हे कोणाको. गोंयच्या मरीटायम कम्युनिटीन फुडाकार घेवन आपल्या फायद्या खातीर सागरमाला प्रकल्प आपणावपाची गरज आसा. सागरमाला प्रकल्पा खाला जहाज येरादारी मंत्रालय दर्यादेगेवेली जहाज येरादारी आनी भितरले उदका मार्गाची येरादारी सुदारपाचेर लक्ष केंद्रीत करता जे पर्यावरणाक अनुकूल आसा अशें नव्यान स्थापन जाल्ल्या गोवा मेरीटायम ऑफिसर्स असोसिएशनाच्या वांगड्यांनी सांगलें. We have the Master Mariners Group and the Engineers Group, both consisting of numerous active members who have been actively engaged in their respective fields. With the inception of the Goa Maritime Officers Association, or as we call it, the GMOA,
driven by a motto to guide, support, and excel. Our primary aim is to bridge this gap and bring together all maritime officers to promote and develop the maritime and allied industry and to further enhance the knowledge without any political, religious, caste creed discrimination bias. Our objective is clear: to establish a cohesive platform where the officers from different ranks and disciplines can converge to share their wealth of knowledge and diverse experiences. GMOA's vision is to foster unity among our members. Despite of the presence of competent maritime officers in Goa, there exists no formally recognized organization. This was a long-standing goal, and finally it's become a reality. With formation of GMOA, we are committed not only showcasing our capabilities, but also working diligently for the advancement of society, the growth of individuals, and betterment of Goa as a whole. Also, we as a marine engineers and deck officers can contribute immensely because we have a lot of talent pool in Goa, which is gone unnoticed. So this is where we will be promoting the talent pool, and hopefully we'll be able to help our Goa grow in the maritime sector, because Goans are sailing for many years, and the name of Goa is kept very high because of the capabilities of Goan maritime officers. We consider our Goa maritime officers as second to none. That means we are as good as the top in the world, and in fact we are the best in the world and in the country as well. गोमंतक टुडे हे बुलेटिन हांगाच सोंपता. दिप्ती तुमचो निरोप घेता. रोखडेच पळयत आवाज गोंयचो हे बुलेटिन. खंयचूच नाकात, पळयत रावात गोमंतक TV.